एक हे जे कॉम्प्रेसिव्ह फ्रेमवर्क बिलाचे आसा हे बिलान आमी 11 चॅप्टर्स म्हटल्यार 11 चॅप्टर घातलेले आसा 44 सेक्शन्स आसा एक शेड्यूल आसा आनी हे एक ड्राफ्ट जे आमी केल्लें आसा तितून इम्प्लिमेंटेशन ओरिएंटेड म्हटल्यार इम्प्लिमेंटेशन केलें म्हणटकूच हेजो बेनिफीट ओवरऑल आमचे जे गोंयकार आसा जे खाजनाचेर डिपेंडंट आसा हेंकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळटलो. आमी पळयता की एवरी टायम हांवें मांड घेतलेले आनी तितून मांड आसलो तो म्हटल्यार एक बोर्ड जावं एक अथॉरिटी फॉर्म करपाची आनी ह्या बिलान ते आमी घातलेले आसा की एक स्टेट लेवल घातलेले आसा की एक स्टेट लेवल खाजन मॅनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म करपाची तितून तितून विलेज सेंट्रीक म्हटल्यार विलेजीचे जे लोक आसा तांकां घेवन जावं फार्मर्स जे आसा तांकां घेवन ही कमिटी फॉर्म करतले आनी सेल्फ गव्हर्निंग कमिटी आसतली. कित्याक आतां कशें जाता एक डिपार्टमेंटाचेर ब्लेम गेम चालू जाता की आमी एवरी टायम पळयता की हेजो फंड ना तेजो फंड ना जावं आमी कांय करपाक शकना बिकॉज इट इज कमिटी अंडर रन करता. सो ताका लागून ही जी अथॉरिटी आसा ही फॉर्म करपाची ह्या आमी बिलान घातलेलें आसा. तशेंच हे जे बील आसा हें बील खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक खाजनाचे जे बांद आसा जे स्विच गेट्स आसा ड्रेनेज सिस्टम आसा तो हेरिटेज ड्रेनेज सिस्टम जो मेनटेन करपाक पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो फुडल्या जनरेशनाक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता की जाणटेले आमचे मेनटेन करताले पण आतां कितें जालां आतां आमचे खुबशे शेतकार फाटीं उरता मेंटेनन्स कॉस्टूय वाडलेली आसा आपूण जावन वचना सो ते मेनटेन करपाक लागून पब्लीक फंडेड मेकॅनिझम हो इम्प्लिमेंटेशन कसो करपाचो ह्या बिलान आमी ते सगळे घातलेले आसा. तशेंच आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन एंड एनफोर्समेंट करपाक लागून तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा आनी कोण धरतलो हेका अकावंटेबिलिटी ह्या बिलान आमी फूल अकावंटेबिलिटी दिल्ली आसा. आमी पळयता की जो आमचे ऑब्स्ट्रकल्स खुबशे ऑब्स्ट्रकल्स मेळटा हायड्रोलॉजिकल ऑब्स्ट्रिकल्स खुबशे आमकां मेळटा कित्याक इको सिस्टम जो आसा आयज तो डिस्ट्रक्शन जाता लँड फिलींग जाता खंय चेंजीस जाता लँड यूज चेंजीस जाता. सो हें सगळें प्रोटेक्ट करतले नाल्यार ह्या बिलान आमी ते सगळे घातलेले आसा की कशें आमचें खाजन लँड जें आसा तें प्रोटेक्ट करपाचें. आमी पळयता हे एकुलते अशें बील आसतले कायदो आसतलो जो आख्ख्या वेस्ट कोस्टान आमी पळयता वेस्ट कोस्टान असलो कायदो खंयच ना. आमच्या देशभरान खाजन लँड एक खार बोर्ड म्हणून आसा पण खाजन लँडाक लागून एक स्पेशल कायदो हो वेस्ट कोस्टान जावं आख्ख्या देशभरान आमकां मेळना. सो हो एकुलतो एक कायदो म्हटल्यार फर्स्ट इन द कायंड असलो एक कायदो म्हाका दिसता गोंयांत घडटलो आनी हो आख्ख्या देशान एक एग्जाम्पल असो आमी दवरपाक शकतलो. आमी खुबशे विचार केले की खंयचे डिपार्टमेंट्स तितून इनवॉल्व आसपाक जाय आनी तितून आमी मेजर डिपार्टमेंट्स खंयचे आसा जावं रेवेन्यू डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंटाक इनवॉल्व करून हेजें इम्प्लिमेंटेशन करपाक खूब गरजेचें आसा कित्याक एकदां बील पारीत केलें तें इम्प्लिमेंटेशन जायना नाल्यार तेजो जो लेटर स्टेजीन ताका मागीर फ्युचर कांय आसना कित्याक खुबशीं बिलां पास केल्लीं आसा पण ती इम्प्लिमेंटेशन जायना. सो लेटर स्टेजीन तें फुडें आमकां मेळना. आमी पळयलें की खुबशे उदक भरता उदकान बुडयता अनलॉफूल एक्टिविटीज जाता फ्लडींग जाता बांद फुट्टा आनी तेजो कितें जाता एक हियरिंग्स जाता बट टायम बॉन्ड डिलिव्हरी आमी पळयता की टायमाचेर तेजो दुरुस्ती करपाक लागून टायमाचेर कांयच आसना. सो ह्या बिलान आमी ते सगळे घातलेले आसा की टायम बॉन्ड करपाचो जावं रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो समज तें ना जाल्यार कोणाचेर एक्शन जातली हें सगळें आमी ह्या बिलान ह्या हितून घातलेलें आसा. तशेंच आमी पळयता की स्टेट वायड जो वर्क फ्रेमवर्क आसा स्टेट वायड अकावंटेबिलिटी फ्रेमवर्क जो आसा आमी सरकारा कडेन खूब फावटी विनंती केल्ली रिक्वेस्ट केल्ले डिमांड घातलेले की ह्या सरकारान खाजन लँड जें आसा तें सिरियसली घेवचें आनी खाजन लँड समज आमी सिरियसली घेतलें नाल्यार जें भात शेती आसा जावं वांयगण शेती आसा हें सगळें आमी त्या पद्दतीन करपाक शकतले. पण ह्या सरकारान त्या पद्दतीन तें सिरियसली घेतलेलें ना. सो आमी आमच्यो म्हाज्या सानंद्रे मतदारसंघान तरी आमचे आक्षीच्यान आजोसी पर्यंत आमी पळयता की खुबशे फावटी आमकां ते लॉस जायत आसा उदक भरता त्रास जाता आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक चिंतून एक हें असलें बील जें हाडलेलें आसा हें बील सगळे खाजन लँड जें लागता तें सगळे खाजन लँडाक फायदेमंद ठरतलें. हांव मागता आमच्या सगळ्या 40 आमदारांक जे 40 आतां 39 आमदार सद्याक आसा आमचो स्पिकर आसा स्पिकरान पयलू म्हटल्यार हें इंट्रोड्यूस स्टेजीचेर हाडपाक तुमचो आदार आसचो. तशेंच आख्खे जे आमदार आसा 38 समज आमदार आसा सद्याक
ते 38 आमदारांनी मेळोन हें बील जें कोणाकूच म्हटल्यार कोणाक वायट अशें ना, हें सगल्यांक बरें आसा असलें बील आमी हाडलेलें आसा. हांव मागता सगळ्या आमदारां कडेन, कित्याक एक वन ऑफ द कायंड जें बील जें आख्ख्या देशांत पयले फावट जातलें, हें 50 पेजीचें बील आसा. सो हें बील करपाक लागून खुबशे एक्सपिरियन्स एक्सपर्ट्स जेंच्यांनी आमकां हातभार लायिल्लो आसा, तेंचे कितलेशे वर्सांची प्रॅक्टीस आसा, तेंची कितलीशीं वर्सांचें जें काम केल्लें आसा ह्या फिल्डान, त्या फिल्डाचें आमकां खंय ना खंय तांकां एक प्रोत्साहन दिवन हें बील पास करपाचो हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. आनी येता त्या विधानसभा सेशनान हें एक इतिहासीक बील, रेव्होल्युशनरी बील आमी पास करून घेवया. आमच्या सगळ्या शेतकार भावांक, जे शेतकार भाव आयज फाटीं उरलेले आसा, तांकां आमी फुडें हाडपाक लागून हें पारीत करून लोकांक आनी कितें फेसिलिटी म्हटल्यार हितून आमी अशेंय घातलेलें आसा की लॉस जालें, आतां तुमी पळयता शेत बुडली, लॉस जालें नाल्यार शेतकारांक कांय मेळना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां तें लागना. सो तें बसून आमी घातलेलें आसा, ताका कंपन्सेशन कशें मेळपाचें, ताका कशी सपोर्ट सरकाराचे थ्रू मेळपाचो, हें सगळें आमी ह्या बिलान घातलेलें आसा. सो हांव मागतां सगळ्यां कडेन पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीक दवरून हें जें बील आसा, इतिहासीक खाजन लँड प्रोटेक्शन बील जें आसा, हें आमी हाडुया आनी हें पास करून आमी सगळ्यांक एक बरें खाजनाचो जो विचारधारा आसा, ही खाजनाची विचारधारा फुडें व्हरया. पळय, आमी काल हें बील ऑलरेडी टेबल केल्लें आसा, आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा लेजिस्लेटीव सेक्रेटरीक, आनी तांकां ते लॉ डिपार्टमेंटान वेटिंगाक वयतले. मागीर ते डिपार्टमेंट, समज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक ते वयतले. हांव रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संदीप जॅकिसाकूय काल वचून मेळोन येयलो, हे बिलाचे बद्दलूय तांकां सांगलें. तेणें म्हटलें आपणाचो कितें पॉयंट आसा आनी ते सरकारा कडेन धाडटले, सरकाराचो कितें डिसिजन आसा तो आमी पास ऑन टू द स्पिकर करतले, आनी स्पिकरान तें मागीर फुडें इंट्रोड्यूस कशें करपाचें तें स्पिकराचें डिसिजन आसा. सो हांव स्पिकरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हें बरें बील आसा, अशें न्हू की हितून पॉलिटिक्स आसतलें. बरीं बिलां जीं आसा तीं बिलां फुडें हाडपाक जाय, इंट्रोड्यूस करपाक जाय, आनी हेजेर डिस्कशन जावचें. हितून वयर सकयल कितें आसा जाल्यार हेजेरूय सरकाराचे जे यंत्रणा आसा तेंच्यांनी उलोवपाक जाय, पण एटलिस्ट इंट्रोड्यूस करून हितून जे जे आमी पॉयंट मुद्दे मांडलेले आसा, हे मुद्दे सगळ्या बेनिफीट ऑफ गोवन्स आसा, गोंयकारांक लागून आसा, आनी हो जो इकोसिस्टम, हो हेरिटेज इकोसिस्टम आसा, हो सेफगार्ड करपाक लागून आसा. ऑपोजिशन कमी जाणा 7 जाणा, सो रुलिंग मेजॉरिटी आसा, सो ते बील आसता ते पास करचे पडटा, सो पास करतले पळय कशें आसा हें बील मरे कितें आसता की रुलींग आसा, ऑपोजिशन आसता, बिलां जीं आसता ही गोंयकारांक लागून आसता. गोंयची जें आमी आयडेंटिटी जावं अस्तित्व राखपाक लागून ही बिलां जीं हाडटा, आनी बरें कितें बील आसा नाल्यार तें बील ऑपोजिशनान आनी रुलिंगान दोनांनी एक्सेप्ट करपाची गरज आसता. हांव जेन्ना UK गेल्लो पार्लिमेंटान, तेन्ना ब्रिटीश पार्लिमेंटांत तेन्ना म्हाजो ऑपोजिशन तेंचो MP आसलो, तेंचे कडेन पासून डिस्कशन जाल्लें. तेणें ऑपोजिशनान आसून 3 बिलां पास केलीं, म्हटल्यार एक डिस्कशन जावन तें इंट्रोड्यूस जावन तें पास जालीं. तितून 2 आसता, हावज ऑफ जो कॉमर्स आनी हावज ऑफ लॉर्ड्स म्हणून दोनी कडेन ती बिलां पास जालीं. सो तशें जावपाक शकता, आनी इंडियेन बसून तशी खूब कडेन जाल्ली आसा, दुसऱ्या स्टेटींनीय जाल्ली आसा. सो अशें न्हू की ऑपोजिशनाची बिलां सदांच भायर दवरता. आमच्या गोंयांत बसून इतिहास आसा, ऑपोजिशनाची बील जी आसा ती पास जाल्ली आसा हेच्या पयलीं. सो आमी तसो जो डेमोक्रेटीक आमचो रायट आसा आनी अधिकार आसा, तो अधिकार घेवन म्हाका दिसता ह्या सरकारान चिंतपाक जाय लोकांचें, आनी चिंतलें नाल्यार म्हाका दिसता ही बिलां पास जातलीं. आमी आतां तो घातलेलो आसा. सो आतां इट इज अ ओपन प्लॅटफॉर्म ऑलरेडी. तो सरकाराक गेल्लो, जो लेजिस्लेटीव सेक्रेटरी आसा ताका गेल्लो आसा. सो थ्रू द लेजिस्लेटीव सेक्रेटरी तो सगळ्या जे आमदार आसा तांकां मेळटलो. वेटींग जालें म्हणटकूच सगळ्यांक ते धाडटले. पळय कशें आसा, तेकाच लागून आजून पर्यंत तेंचे कडेन सारको डेटा ना, सरकारा कडेन डेटा ना. आमी पळयता 18,000 हेक्टर जमीन जी आसा ती हांगा आसा. आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान 1200 हेक्टर सुमार जमीन आसा. सो ही जी जमीन आसा तो जो डेटा प्रिपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जो आमी डेटा ना तेका लागून एक कॉम्प्रेसिव्ह प्लॅन जावपाची गरज आसा, आनी तेका ह्या आमच्या बिलान जें आसा हें सगळें आमी मेंटेन केल्लें आसा. हांगा खंयचोच डिपार्टमेंट जो आसा तो लायबिलिटी घेयना खाजन शेतीची. एक समज आमी एग्रीकल्चराक म्हटलें, एग्रीकल्चर म्हणटा आमकां सगळें लागता, आनी 12.5% जो एग्रीकल्चर शेती आसा ती फक्त खाजन लँडान आसा. सो मेजर शेअर खाजन लँडान पळयता, पण तरी पूण सरकार खंयचोच डिपार्टमेंट आपूण जावन मेंटेन करना. जेन्ना आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन वयता, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हणटा फक्त आपणाक जी टेनन्सी म्हटल्यार टेनन्स जे आसा, जे एसोसिएशन जे आसा ते एसोसिएशनाचेच तांकां हें पडटा. सो असो एक डिपार्टमेंट खंयचोच ना जो डिपार्टमेंट
फूल ऑन खाजन शेतीच पळयतलो म्हणून. सो ताका लागून आमी हें बील घातलेलें आसा आनी तातूंत आमी हेंय डिमांड केल्लो आसा की एक एथॉरिटी फॉर्म करची जावं एक बोर्ड फॉर्म करचो जो जे एथॉरिटीचे अंडर हें सगळें येतलें आनी ती एथॉरिटी ते मॅनेज करतली. सद्याच्या परिस्थितीत म्हाका दिसता गोंयांत खंयच खाजन शेती चलना. थंय फक्त बाग फोडटा आनी उदक गेलें म्हणून तें शेत हें जालें म्हणटा. सो हेच्या खातीर तुमी कितें करतले? शेती बील हाडटले पूण तुमी म्हणजे जागृती कितें करतले जे शेताक शेत करचें म्हणून? कारण चडशे आतां शेताच हें जाल्या. पळय फॉर एग्जाम्पल आमच्या सांद्रे मतदारसंघात हांवें जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना 2 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन जी आसा ती कल्टिवेटेबल आसली आनी आयच्या डेटीक हांव ऑलमोस्ट 10 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन आमी वाडिल्ली आसा. आतां हितून कितें आसा हितून सरकाराचो तितलो सपोर्टची गरज आसा कित्याक थंय कितें आसता पयलू कितें आसतालें सगळे रोयताले शेतां आनी सगळे आपूण जावन इनवॉल्वमेंट दाखयताले. आयज तशें ना, आयज आपूण जावन इनवॉल्वमेंट दाखयना, थोडेच जाण दाखयता आपूण जावन इनवॉल्वमेंट. सो जेन्ना कितें मेंटेनन्स करपाचें आसता सो आतां थोडेच शेतकार करता ते थोडेच शेतकारांच्या बोल्सांचे पयशे घालचे पडटा. सो तेकाच लागून हे जे आमी कायदो मागला तितून कायद्यान क्लियर कट आसा की सरकारा कडल्यान सपोर्ट सिस्टम हो मेळटलो. एवरी टायम आमी पळयता की जो टेनंट एसोसिएशन आसा तेंचेर बर्डन वयता. सो टेनंट एसोसिएशन म्हणटा आमचे कडेन इतलो कॉस्टिंग जायना. पयलू कशें आसलें पयलू आपूण जावन 100 शेतकार समज आसले 100 शेतकार कंट्रिब्यूट करतालो आपूण जावन काम करताले. आयज ते आमकां दिसना, आयज दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट म्हणल्यार मानाय हाडटले जावं आनी कोण हाडटले तेंचेर हें करता. सो ताका लागून हो सिस्टम इम्प्लिमेंट करपाची खूब गरज आसा. फंडींग जो फंडींग मेकॅनिझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज फंडींग मेकॅनिझम म्हाका खंयच दिश्टी पडना. एग्रीकल्चर आतां आमी सॉल्ट पॅन्साच्या बाबतींत हें रेजोल्युशन मांडून ऑलरेडी आतां फंड सरकारान केला 85 लाख सुमार जो फंड आसा तो सरकारान केल्लो आसा. सो इट इज अ गूड बरी गजाल आसा. तशीच ह्या खाजनाक लागून बसून असो तरेन फंडींग करपाची गरज आसा जे करून आमचे शेतकार बरे पिकावळ काडपाक शकतले आनी ते सेल आवटूय करपाक शकतले. टेनंट एसोसिएशन आसता पळय त्या पयलीं सोयी काडना आनी तेंचें अपडेशन कितें आजून पासून जावना न्हू. कितलेच जाण आहा पळय शेतकारां पळय तेंकां नांवांच घालिना म्हणून आमी मेळ्ळेले कोण आहा पळय तेंची नांवां ऑलरेडी आहा आनी ती डिलीट जावना मागीर तेजें कितें करप? पळय हेजो हांवें जो इश्यू आसा तो विधानसभेन काडलेलो. विधानसभेन काडून जो मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की ह्या इश्यूचेर आपूण एक्शन घेतलो म्हणून आनी ते एक्शनूय जाल्ली आसा. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जे एडिशन करपाचें पयलू कितें आसलें फक्त तो चेअरमॅन जो आसा खाजन एसोसिएशनाचो कोणूय चेअरमॅन आसा ते चेअरमॅना कडेन पावर आसताली आनी मोस्ट ऑफ द टायम चेअरमॅन कितें करतालो आपणाचीच कमिटी जावपाक जाय म्हणून तो दुसऱ्यांक एड करिनासलो, न्यू फार्मरांक एड करिनासलो. तेंचेच फार्मर जे आसा तेंचे कोण टेनंट आसा तेंकांच एड करतालो. सो हो जो मेंबरशीप एड करपाचो जो प्रोसिजर आसा तितून एक ऑफिशियल गॅजेटार एमेंडमेंट हाडला आनी ते एमेंडमेंट हाडून सर्क्युलर हाडून ऑलरेडी न्यू जे आसा म्हणल्यार कोण आतां एड करपाक जायना तांकां जो चेअरमॅन समज एड करना विथीन 45 days जो पावर आसा तो मामलेदार कडेन गेल्लो आसा आनी मामलेदार ताका एड करपाक शकता. सो आतां आमच्या नेवरा खाजन जावं दोंगरी खाजन अशे खुबशे खाजनांनी ऑलरेडी एड केल्ले आसा. हांव मागता आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडेनूय की हे जो सिस्टम हाडलेलो आसा जितून तुमकांय वोटींग रायट मेळटलो, खाजन एसोसिएशनाचो मेंबर जावपाक मेळटलो, जावं तुमकां उलोवपाक मेळटलें, जावं तुमकां चेअरमॅनूय जावपाक मेळटलो. सो ह्या हितून तुमी भागेदार जावचे आनी हो जो सिस्टम तुमचा लागींचो तो तलाटी आसूं जावं तुमचो मामलेदार आसा हेंचे कडेन अंडरस्टँड जावन घेवचें आनी तुमकां ते एक सिंपल फॉर्म आसा ते घालून तुमी एड जावपाक मेळटा. थँक्यू.